मांद्र्या नॅशनल गेमी खेळयल्यो पूण आयकल्यार अजाप दिसतले। मांद्र्या एक बरो ग्राउंड दिवपाक सरकार अपेशीत आसला। देखून CSR फंडांतल्यान पंचायतीन आपणेच ग्राउंड उबारपाक पावल मारपाक सुरवात केल्या। मांद्रेच्या सरपंचान गोवा 365 हे सांगले। पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट। मांद्र्या भुरगे खूब आसा खेळपाक, पण भुरग्यांक ग्राउंड ना। इतली परिस्थिती बिकट आसा की ग्राउंड बरो आसा, थंय फक्त गेमी चलता, फक्त नाल फोडपाचे नाजाल्यार भाशणां ठोकपाची, नाजाल्यार प्रत्यक्षान थंय कांय जायना। इतलो बरो मदलामाज ग्राउंड आसा, इतले भुरगे खेळता, कितलेशेच भुरगे आमचे फाटल्या दिसांनी आमचो मांद्र्याचोच एक भुरगो कराटे हितूर सिल्वर मेडल घेवन जिखलेलो आसा। पण आमकां पळोवपाक गेल्यार आमकां ग्राउंड ना। पेडण्या ती परिस्थिती आसा, ग्राउंड काडलेलो आसा, GMRक हेका दिल्लेलो आसा, लिजाक दिल्लेलो आसा, पण ग्राउंड काडप, लिजाक दिवप आनी भुरग्यांनी खेळप खंय? म्हाका दिसता हे सरकार म्हाका दिसता भायल्या लोकांचेच चड आसा कशें दिसता, तेंचेच म्हाका दिसता चड उपकारी कशें आसा, कारण ते कितें सांगता ते हे नासता। आमचे ग्राउंड काडून तांकां रावपाक दिल्या, म्हणजे गेस्ट हावस बी आसता तशें। आनी आज हांव तुमकां मांद्र्या गजाल सांगता की मांद्र्या फक्त गोविंद गावडे येयल्लो फाटल्या दिसांनी, जो मिनिस्टर जावन आसा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तेणें सांगलेलें की हो मांद्र्याचो ग्राउंड आपण प्रायर बेसीस करून दिता म्हणून, पण आजून पर्यंत म्हाका दिसता त्या ग्राउंडाचेर कांयच जाल्लेलें ना। आनी ग्राउंड बेश्टोच फक्त नांवांक ग्राउंड आसा, जो आसा तो ग्राउंड फक्त भुरगे तेचेर खेळता, पण सरकार इतलो हें ना। आनी व्हडले व्हडले हे म्हणटा की आमी अशें जिखतले, आमी अशें मेडलां जिखपाक जाय। कशें मेडलां जिखतले? ग्राउंडूच ना, रूट लेवल ग्राउंड नासल्या कारणान ही परिस्थिती जाल्लेली आसा। ग्राउंडाच्या बाबतीन पंचायत जो इनिशिएटीव घेतले, पंचायतीन ऑलरेडी आता तुमकां हांव सांगता की लास्ट मिटींग, एक स्पेशल मिटींग आफोवन पंचायतीन ऑलरेडी पत्र व्यवहार केल्लो आसा ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसरांक की पंचायत इज रेडी टू कंस्ट्रक्ट अ फुल फ्लेश्ड वेल इक्विप्ड ग्राउंड, कळ्ळें, थ्रू CSR फंड, जो कॉर्पोरेट सेक्टराचो जो फंड आसता। वी आर गोइंग टू अपील बिफोर द वेरियस कंपनीज, बिकॉज हे गव्हर्मेंट सबशेल अपयशी ठरलेले आसा आमकां हो ग्राउंड, सुसज्ज ग्राउंड करून दिवच्या खातीर। नॅशनल गेम्स आमच्या गांवांत जाता, पण ह्या मांद्रे गांवा खातीर एक ग्राउंड करून दिवपा, हेच्या पयलीं हांव एलिगेशन करना खंयच्या मिनिस्टराचेर वगैरे। आमचे जे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसात आदरणीय गोविंदजी गावडे, हेंच्यांनी 1 वरास पयलीं ह्या ग्राउंडाची पाहणी केल्लेली आनी आपण बेगींतल्या बेगीन हो ग्राउंडाचें काम सुरू करता म्हणून अश्युरन्स दिल्लेले। ताच्या नंतर आमच्या गांवांत शिगमोत्सव जाल्लो, त्या शिगमोत्सवाक माननीय मंत्री आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरचे स्पोर्ट्स मिनिस्टरूय आसा गोविंदजी गावडे, तेंचे नाटकय आसलेले। त्या वेळाचेर तेंच्यांनी सांगले की एक बऱ्या प्रकारचो सुसज्ज तुमकां ग्राउंड दिता म्हणून। आनी वेळोवेळी जायते राजकारणी हेच्या पयलीं जावन गेले, प्रत्येक वेळी आश्वासनां दीत गेल्लेले आसा की मांद्र्या खातीर आमी तुमकां एक बरो वेल इक्विप्ड ग्राउंड दिता म्हणून। ही आश्वासनां आयकोन आयकोन आमी थकलेले आसा। मिनिस्टर गोविंद गावडे येयल्लो तेन्ना ताणें सांगलेलें की मांद्र्याचो ग्राउंड आपण बेगींतल्या बेगीन आपण करून दिता। तेच्या उपरांत तेणें थंय एक नाटक सुद्दां केलें, तेन्नाय बी तेणें अनाउन्समेंट केल्लेली की मांद्र्याचो ग्राउंड आपण तुमकां बेगीन करून दिता। म्हाका दिसता मांद्र्या येता ते फक्त आश्वासनां दिवपाकच येता, आनी मांद्र्यान आश्वासनां बरी सवाय खपता कशी दिसता। म्हण हांगासर ते सांगले आनी गेले, तेच्या उपरांत कांयच हालचाल ना। आमी पळोवपाक गेल्यार मांद्र्याचे जे फीश मार्केट आसा, ते फीश मार्केटाची स्टोरी तशीच आसा, कारण फीश मार्केटाचे इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आसा आनी मिनिस्टर निळकंठ हळर्णकर येवन तेणें इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा। फक्त इन्स्पेक्शन करून मागीर तेणें सांगलें की आपण ह्यो जो हें आसा मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा मांद्र्याचो, तो आपण बऱ्यांतलो बरो करतलो। म्हाका दिसता तें एक आश्वासन कशें दिसता। मासळी मार्केट आता नवीन बांदच्या खातीर
ऑलरेडी जो माननीय मंत्री आसा फिशरीज मिनिस्टर श्री नीलकंठ हणकर यांच्यानी स्वतः येवन ती पाहणी केल्या आणि त्यांच्या डिपार्टमेंटा थ्रू एक बरें सुसज्ज अशें फिश मार्केट तेंच्यांनी आमकां हांगा बांदून दिता हे अश्युरन्स दिल्लेले आसा. आमी जे कितें डॉक्युमेंटेशन्स आसा तेंचे इंजिनियर्स आयिल्ले तांकां आमी ते सगळे दिल्लेले आसा. तेंचो प्रोसेस चालू आसा. सो ते करतले. हल्लीच एक 8 दिसां पयलीं इंजिनियर्स येवन ताचो लेआउट वगैरे डिझायन करून तेंच्यांनी सांगलां बेगींतल्या बेगीन आमी तें काम चालू करतले. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर आनी सानिका नागवेकर.